तुम्ही सर एक विषय काढला तर इंजिनियर दिलीप बाब म्हाका मुद्दाम तुम्ही इंजिनियरिंग टच केल्लें आनी अनंत अग्नी बाबान बरें सांगलें की ही जी स्पीड आसा ती केटर त्या स्पिडीक केटर करपाची आमची रस्त्यांची ताक आसा काय कितें आनी तुमी इंजिनियरिंग म्हळ्यार रस्त्याची कितें कारण हांव सामान्य भाशे भितर आमच्या लोकांक सांगात की आमी जनरली म्हणटात की रस्तो सारको ना हें टर्न अशें आहा की हाजेर एक्सिडेंट जावपाचे गाडी कंट्रोलाकच येना अशें आमी खुबश्यो गजाली वेगवेगळ्या रस्त्या वयल्यान वतना आमी उलयतात नेमकें इंजिनियरिंग म्हळ्यार कितें आनी ह्या इंजिनियरिंगा लागून एक्सिडेंट कशे जातात एक भाग जो सरान सांगलो जो आमची चुकीन जाता किंवा आमच्या मस्तीन जाता दुसरो वो रस्त्याक लागून जाता तो कसो रस्ते जेन्ना इंजिनियर डिझायन करता न्ही ताणें एक लक्षांत दवरपाक जाय रोड शूड बी फॉरगिवींग रोड्स फॉरगिवींग म्हणजे कितें हो मनीस आसा हो मिस्टेकी करतलोच आनी तातूंत भितर आमचे जे लोक जे ड्रायव्हर्स आसा न्ही मॅक्झिमम ते कच्चे ड्रायव्हर्स आसा सगळे म्हणजे एक आमी म्हणटा कोंकणीन माकडाच्या हातान कोलती दिली लोडेड गन इन मंकीज हँड जाल्यार तो कितें करतलो तशी ती लायसनां आमचे कडेन आसा ती लोडेड गन ती सो हो भाग आसात तर आतां हो पॅचअप करपाक कावंटर करपाक इंजिनियरींग तर आमी वेवस्थीत केलें रोड फॉरगिवींग डिझायन केलें फॉरगिवींग म्हणजे कितें तर जेन्ना रोड तर तुमी पळयशात न्ही जाल्यार रस्त्याचें हॉट मिक्सिंग जाता हॉट मिक्सिंगा बरोबर ताजे बाकीचे अलायड आयटम आसता रोड सेफ्टी इंजिनियरींग म्हणून भाग आसता आनी बाकीचे क्रिटिकल पॉयंट आसता जशे की बँकींग एंगल म्हणजे कितें रस्तो जेन्ना जे टर्न्स आसता आनी कितें आसता थंय तुजी गाडयेचे तुवें स्टेरिंगाचो हात सुद्दां सोडले जाल्यार गाडी ऑटोमॅटीक ती टर्न घेवपाक जाय हेका म्हणटा बँकींग एंगल हे क्रिटिकली इंजिनियरांनी पळोवपाक जाय हें सारकें आसा काय ना तें आनी जो रोड सेफ्टी इंजिनियरींग पार्ट आसा हो खूब म्हत्वाचो पार्ट आसा हांगा तुमकां हांव एक एग्जांपल दिवपाक पळयता 2 दिसां पयलो जो धवळे एक्सिडेंट जालो एक चलयेचो जीव गेलो तेज्या आदल्या दिसाक जवळ जवळ दनपारां 12:30 हांव त्या कन्सर्न एक्झिक्युटीव इंजिनियर आनी टॅक्निकल असिस्टंट हांकां मेळ्ळो आनी हांकां सांगलें हांवें सर हो बोरी सर्कल धरून तुमचो खोल्ले पर्यंत रस्तो हॉटमिक्स करून तुमी सोडून दिला तेजेर तुमी लायनी मारूना सायनेजीस लावना म्हणजे तेजेर रोड सेफ्टी इंजिनियरींग हें करूना आनी ह्यो लायनी बी ज्यो आसा न्ही सायनबोर्ड लायनी ते एक सायकोलॉजिकल ब्रेक कसो एक्ट करता म्हणजे सपोज हांव गाडी चलयतां आनी हांव गाडी चलयतां म्हाजे धुंदीन हांव लेफ्ट रायट खंयी चल्लो तेन्ना फुडली गाडी येता आनी म्हाका जर मदीं लायन दिसली कंटिन्युअस जाल्यार म्हाका कळटा की बाबा हांव दुसऱ्याच्या डोमेनान आसा हांव म्हाका सेफ जावंक हांव म्हाजे सायडीक येता पूण ती लायन आसपाक जाय थंय ह्यो अशें करतात इंजिनियर हे आमची जी कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम आसा गव्हर्मेंट सिस्टम आसा टेंडर काडप समजा एक करोडाचो टेंडर केलो तो बेजिकली हॉटमिक्साचो आसता आनी तेजेर जे रोड सेफ्टी इंजिनियरींग आसता सायनबोर्ड म्हणा रोड मार्कींग म्हणा त्या रिफ्लेक्टर म्हणा हे एक थोडे 10 लाखाचे 8-10 लाखाचे आसता तर कॉन्ट्रॅक्टराचो फोकस कितें आसता ते हॉटमिक्सिंग कंप्लीट मारप आनी ते हॉटमिक्सिंग मारून आपल्या बील घालप आनी तितूनच्यान 90 लाख घेवप 90 लाख घेतले तातूंत तेजें प्रॉफीट सगळें घेतलें ताणें जालें आतां ते 10 लाख उरल्या न्ही जो इम्पॉर्टंट पार्ट उरला तेका तेजी इंट्रस्ट ना म्हणजे एक मर्सडीज गाडी ब्रेका शिवाय रस्त्यार सोडून दिवप हो भाग गोंयार चल्लेलो आसा हे इंजिनियरींग हो सपोज हेजेर फोकस दवरीत न्ही जाल्यार खुबशे एक्सिडेंट कमी जातले म्हाका एक गजाल की इंजिनियरिंग जेन्ना आमी म्हणटात आनी आमचे कडेन एक डिपार्टमेंट आसा पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंट जातूंतल्या इंजिनियरांचें काम एटलिस्ट रोड डिपार्टमेंटांतल्या की हें सगळें सारकें जालां हें सगळें टॅक्निकली बरोबर जालां आनी हातूंत भितर सगळे सेफ्टी स्टँडर्ड्स मेनटेन जाल्यात हें पळोवप हेंच तांचें काम न्ही मागीर तें काम कित्याक जायना बरोबर हांवें गोंयान PWDची 9 डिविजनां आसा रोड्साची सो हायवे रोड्स आनी इंटरनल रोड्स आनी 3 हायवे हे प्रत्येक इंजिनियरांक गेले हांव 5-7 वर्सां हांव इंडिविज्युअली मेळटा आनी तांच्या वांगडा हांव 15-15 मिनटां टायम स्पेंड करून हें उलोवपाक प्रयत्न करता पूण म्हाका कितें दिसता फुडल्यांच्यान तांकां इंट्रस्ट ना एक भाग दुसरो मागीर ते ट्रान्सफर जायत रावता रिटायर जायत रावता एक कंटिन्युटी उरना हें हांव तुमकां हांगा दाखोवपाक सोदता एक स्टँडर्ड हो एक स्टँडर्ड हाका म्हणटा IRC 35 म्हणजे रस्त्यार लायनी कश्यो आसपाक जाय कितले तरेच्यो आसपाक हो सांगता हो स्टँडर्ड आसा सायनेजीस आसा त्यो कश्यो आसपाक जाय हो IRC 67 सांगता आनी जेन्ना रस्तो काचेर काम चलता थंय कसली हे प्रिकॉशन घेवपाक जाय कशें तो हो वर्क झोन स्टँडर्ड सांगता तर इंजिनियरांनी तर हे 3य स्टँडर्ड
50% सुद्दां एप्लाय केले, स्टडी केले आनी एप्लाय केले जाल्यार खुबशे एक्सिडेंट कमी जातले. पूण म्हाका दिसना की तेणी ह्या स्टँडर्डाचो अभ्यास केला ऑर ते कंटिन्युअस अभ्यास करता, कारण एंड प्रॉडक्ट जो आसता रस्त्यार तो स्टँडर्डा प्रमाणे दिसना. हांवें पर्सनली खूब लेटरां बरयल्या तांकां, PWDक लेटरां बरयल्या हांवें आनी तांकां तेंचे नदरेक हाडून दिलां की सारकें ना म्हणून हें, तरी तेजेर तेणी एक्शन घेवना. आतां जर पयशात तुमी पणजेच्यान तुमी पत्रादेवी पयशात न्ही जाल्यार इतल्यो सायनबोर्ड्स लायल्ले आसा, तेजो व्हॅल्यू पळयत जाल्यार ते करोडांनी जाता. पूण तुमी गाडी चलयता आसतना ते सायनबोर्ड तुमकां हेल्प करिना. हेल्प इन द सेन्स खंय तुका फ्लायओवराचेर वचपाक जाय, खंय सकयल वचपाक जाय, तेणें तुका डायरेक्शन तेज्या प्रमाणे तूं गाडी चलोवपाक शकना, कारण ते सगळे ताका एक स्पेसिफीक टर्म आसा, दे आर सेल्फ डिजायन्ड बाय द कॉन्ट्रॅक्टर, दे आर नॉट डिजायन बाय द इंजिनियर. कॉन्ट्रॅक्टरान आपले नॉलेजी प्रमाणे आनी आपल्याक जाय तशें ते करून लायल्ले आसा म्हणून तेजो हें जायना. तेजेर भरपूर ह्या IRC 67 तुमकां जसो दाखयला न्ही, हेजेर तेज्या ईच एंड एवरी पॉयंटाचेर हें घातलां, म्हणजे तेजी लेजिबिलिटी. तुम्ही बरं हें विचारलें की ही जी स्टँडर्ड्स आसा जी ऑलरेडी आसात ती जर 50% फॉलो केली आमचे एक्सिडेंटाचे प्रमाण देंवतलें म्हणून. सो सद्याक आमी कितली टक्के फॉलो करतात? सध्या ज्या प्रमाणे हांवें पळयलां आनी हांवें नोटीस करून हांव लेटरां बरयल्या ते पयशे जाल्यार म्हाका तेजी टक्केवारी 10 सुद्दां दिसना. कारण आतां तुमी पयशात न्ही हांगा खंय ओल्ड गोवा बायपास जो आसा चिंबल मागीर थंय येवन मेळटा, थंय एक येतना डेली पळयता हांव तो एक सायनबोर्ड, ट्रायंगुलर सायनबोर्ड आसा आनी तेजेर 60 म्हणून बरयल्लें आसा. तर ट्रायंगुलर सायनबोर्ड कितें, तो कॉशन दिता आमकां, कॉशनरी म्हळ्यार जस्ट कॉशन. आनी दुसऱ्या रावंड सायनबोर्ड आसता ते मॅन्डेटरी म्हणटा, ताका कंपल्सरी म्हणटा. सो 60 हें कितें, यू मे फॉलो ऑर यू मे नॉट, ही कंपल्सरी. हांगा तुवें 60 स्पीड करपाकूच जाय. हांगा ट्रायंगुलराचेर 60 बरयल्लें आसा. त्या रोडान आमचो प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर डेली यो वच करता, पूण ताणें तर एक दीस ते पळोवन एक फोन मारत, हो कोणें लायला, इमिजिएटली कार्ड चेंज कर म्हणत जाता. तो कितलेशीच वर्सां बोर्ड आसा, हांवें लेटरांय बरयल्या तरी एक्शन जायना. खंय खंय ट्रायंगुलर बोर्डाचेर बरयल्लें आसा एंड ऑफ स्पीड लिमीट, परत एंड ऑफ स्पीड लिमीट रावंड आसपा, आनी इंग्लिशीन बरयलां. भायल्या राज्यांतल्यान जे खुबशे ड्रायव्हर येता तांकां इंग्लीश वाचूंक कळटा काय, एंड ऑफ स्पीड लिमीट स्टार्ट्स. हेका सायन लँग्वेज आसा, ती सायन लँग्वेज फॉलो करपाक जाय ती ना. सो सगळे टोटल नेग्लिजन्स. तुम्ही म्हणटा जी स्टँडर्ड्स आसात ती 10% सुद्दां आमी फॉलो करनात आनी जी करतात ती आरत्याची परती करून उडयल्या. हय हय, तुमी पयशात न्ही जाल्यार एक रस्तो जेन्ना आमी प्लॅनिंग करता, हो रस्तो जावपाक तेजी पयली सर्वे जावपाक जाय. खंय कसले सायनबोर्ड येवपाक जाय, खंय कितें येवपाक जाय, ही इंजिनियरान सर्वे करपाक जाय. ही सर्वे करिना इंजिनियर. ही सर्वे करिना म्हणून कशें कळटा, तुमी एक टेंडर ओपन करून पळयलो, तेजो BOQ पळयलो न्ही जाल्यार तेजेर रँडमली हांगा 500 सायनबोर्ड जाय म्हणून घालप तेजेर. हे 500 हो कशें डिसायड करता, तेका एक 10 कोटीचो एस्टिमेट करपाक जायो. 10 कोटीन तो पळयता हॉट मिक्सिंग हांगच्यान म्हापसा 10 किलोमिटर पर हें पळयता तो, तेजो व्हॅल्यू काडटा तो. आनी उरलेल्या पयशांचे ताका कितें थोडे सायनबोर्ड, थोडे रिफ्लेक्टर, थोडे घालपाक जाय न्ही, तो डिवायड बाय, तो एमावंट डिवायड बाय करता, घालता. आनी जेन्ना कोण कॉन्ट्रॅक्टर हे टेंडर घेता, ह्या कॉन्ट्रॅक्टराकूय खबर आसना कसलें लावप आनी खंय लावप तें. तो म्हणटा चल लायत चल रे, लेफ्ट रायट टर्न लायत चल, कितले आसा 100 मरे, कर रे, लाय रे. असो कॅज्युअल एप्रोच आसा. हो कॅज्युअल एटिट्यूड जाला. प्रमोद एकच हांव ऍड करता, आमी फक्त इंजिनियरांक रस्त्याच्या दुर्दर्शे खातीर रिस्पॉन्सिबल धरतले काय कितें, पंचायत लेवलांचेर कमिटी असतात. कितले पंचायत लेवला कमिटी हे आसात लागणुकेन वावर करतात ह्या क्षेत्रां भितर. जेन्ना हॉट मिक्सिंग चलता त्या एरियेंतले ते कितले मेंबर्स जावं त्या पंचायतींतले जबाबदार नागरीक, पंच आसत, सरपंच आसत, रस्त्याची काम चलता आसतना येवन थंय विचारतात इंजिनियराक, दाखय म्हाका बाबा स्टँडर्ड फॉलो केला काय ना. हे जायना. चुकून एखादे खंय तरी एक 4 कार्यकर्ते येतले आणि वचून थंय हाका इंजिनियराक विचारताले, दॅट इज रेअर, चुकून घडटा. पूण हे जावपाक जाय. गांवांनी ह्यो ज्यो कमिटी आहा पंचायत लेवलाचेर, पंचांनी सरपंचांनी येवन थंय रावपाक जाय. कारण आमी इंजिनियरांक हे दितले ब्लेम करताले, पण इंजिनियर फायनली आमकां खबर आसा की पॉलिटिकल लिडर्स जे आसा तांच्या हातांतले टू सम एक्सटेंट बावले म्हणून.